काणयेचें नांव गोऱ्याचो बंगलो. बरयणार श्री ऑस्टीन प्रभू. सादर करता प्रिया नोरोन्ना मिरारोल. मोंतेरो गेली नंतुरांतल्या ग्रेस्तांपैकी ग्रेस्तां. मालगड्यांचे आस्तस तांच्या ग्रेस्तकायेचें खजान. व्हड जैत बंगलो तांचो भारतांत फिरंगी राजवट चलयतना बांदलेलो. ताची काणी विशेष म्हणयेत. कोण म्हणटात तो बंगलो आदीं एक महान पयशावाली गोऱ्या कुटुंबाचो. लिगोर मोंतेर चिकमंगळूर गटार संचालकाचें काम करून आसलेलो. इंग्लंडांतल्या ह्या गोऱ्याच्या तोटांत हो तसो बरोसो हुद्दो म्हणयेत. कित्याक लिगोरीची इंग्लीश उलोवची जन्मय ह्या गोऱ्यान मानून घेतली आनी ताचेर दवरलेल्या अखंड बरवशान गटा वयल्या खजानाची सावी पर्यंत त्या गोऱ्यान लिगोरी आदीन दिल्ली. तेन्ना गोऱ्यांची संवयच तशी. एका मनशाचेर तांकां पातयेनी बसली तर ते तांकां कामा कडेन संपूर्ण स्वातंत्र्य दितले. तरी पूण ते त्या वेळार भारताक स्वातंत्र्य दिवंक मात्र नेगारतले. भारतांतली मोलादीक वज्रां, मोतयां, भांगार शिंगार चोरन तांकां बरीच संवय जाल्ली. अशें लिगोरीचो पाग ताका ताचे पत्नी एलिस आनी भुरगीं फ्रांसीस, वायलेट, रोजी, मायकल आनी प्रिसिलाक बरीच मजेन जियोंक अवकाश करून दितलो जाल्ल्यान लिगोरीन उर्वांत एक व्हडलें घर बांदलें. भारतांत फिरंगी राजवट चलोवचो काल तो. खंयच्याय जोड्याक 12 भुरगीं जाल्लीं म्हणटच फिरंगी सरकार तांकां भांगाराचें इनाम दिवन सन्मान करतले. अशें जाल्ल्यान साबार जोडी भुरगीं करच्याच कामार पडलेलीं. कातोलीक इगर्जी सडीत भुरग्यांचेर बेसांव घालूनच आसली आसता तांगेर दोगां कामांकी आसलीं. जॉनी तांकां बाजार मांस मसली हाडूंक आनी भुरग्यांक इस्कोलाक पावोवन सांजेर पाटी हाडूंक तर सिसील घरचें काम करूंक, रांदूंक, वस्त रुमळोवंक इत्यादी. जॉनी नारलाच्या कुडान न्हिदतलो तर सिसील कुजनांतच एक मांद्री पातलावन आपली रात सरतली. शेजारची थोडीं भुरगीं पेंगटा सकयल येवळ्यान दाखोवन जलांत खेळटात तरी लिगोरीची भुरगीं पेंगटांत भांगाराचें नेवाळें घालून आसतलीं. मिलारांतलो गास्पर सोज तांकां वस्तू शिंवतालो. त्या वेळार लुंगी मुंडो न्हेसतले तरी लिगोरी गेलें कुटाम पॅन्ट, शर्टां आनी आंगल्याचेर सोंपतले. लिगोरीक गोऱ्या शेटीन एक मॉरिस कारखानेक दिल्लें. त्या काळार कार आसचें म्हळ्यार एका देवळांतल्या पुजारी लागीं एक हस्त आसलेले परी. कितें दरबार लिगोरीचे, पत्नी एलिजाचे आनी त्या भुरग्यांचे. त्या वेळार एकच एक फिरगस पाद्री लागीं कार नासले. ते सोलूनच घर बेजमेत करतले आनी बसार बसून विस्पाच्या घरा वेतले. वायलेट, रोजी आनी प्रसिला बेंदुरांतल्या सांत आग्नेस शालाक वतना फ्रांसीस आनी मायकल कोडयाळे दोंगरा वयल्या सांत लुईस शालाक सरवाल्लीं. मातशी मर्जी ह्या भुरग्यांक कोंकणी माये भाशेंतावन चिक्केशे पयसो दवरूंक पावली. एलीज भुरग्यां लागीं कोंकणी उलयतना भुरगीं इंग्लिशान जाप दितलीं. त्या भुरग्यांक शेजारी भुरग्यांची दोस्तीच नासली. कित्याक तांकां त्या भुरग्यांक पळयतना मातसो कांटोळच येतलो म्हणयेत. लिगोर मोंतेर उर्वा फिरगजेंत महान मनीस. फिरगज फेस्ताक ताचे शिवाय दुसरो फिरजेंतच नासलो. त्या घर नाळीक ताणें दिवन सोदूडच एका दुबळ्या कुटुंबाक एका वर्साक खाण जेवणाक पावचे तितलो. पूण घटाघराची मर्जी कोणा वरवीं आडोवंक जाता. पाद्रींक तो म्हळ्यार काळजोसो बुतांव गुंडो, सकाळीं नाश्टोसो लोणया उंडो आनी ताचे वरवींच भरतलो इगर्जेचो दाना कोंडो. लिगोरीचो गाटा शेट ओलिव्हर जॉन्स नंतुरांतल्या त्या बंगल्यांत रावंक अप्रूप अशें येताना लिगोरी गेल्यांक गम्मतायेचें फेस्त. बळमाड्यांतल्या वास बेकरींतले हुनूनी उंडे, नंतर पदवा वयले सिपरी गेले लोणी काडी नासले आपुट्ट दूद. शेजारच्यांक कान टेचूंची गत नासली तरी जॉन्स सगळो बकरोस बंगल्याक हाडतलो लिगोरीच्या कुटुंबाक दादोशी करूंक. कितेंय अचानक जॉन्साक गटाक वचूंक पडलें तर उरलेलें बकऱ्या मांस एलीज आपल्या भुरग्यांक म्हणून घरा साक्षीतली. अशें आसता ह्या लिगोरीच्या भुरग्यांक भूक म्हळ्यार कितें म्हणूनच कळीत नासली. शेजारची पेस्ता परबेवेळी कट्टीभर सूर पिवन जेवतलीं तर लिगोरीगेर बोतलीभर ब्रांदी आनी वायन आसतलो. अशें जाल्ल्यानच फिरगेज सुविगारी अप्रूप तरी सडताव लिगोर गटार कामार आसता गरबेट करतलो.
देव असो मनीस तो आसता एलीज उक्त्या हातांनी ताका स्वागत दितली. एक फावटी एकाच फरा लिगोरी गेलो घर सामान नंतुरंतल्या गोरा साहेबाच्या घरा सागसलो. गोऱ्याच्या गोड्या गाडयेर एलीज आनी ताची 5 भुरगीं इजयच्या रस्त्यान काद्रीचो गुडो उतरून नंतर कुर्सा कडेन गोऱ्याच्या बंगल्याक पावली. उर्वाच्या विगाराक बारीस दूख भोगलें तरी ही खबर बेंदुराच्या विगाराक मेळटना तो पॅन्टा भितरच नासोंक सुरू जालो. तो जानासलो लिगोर शेट्टीची दयाळाई फिरगेजेच्या फेस्ता संदर्भी. अचानक घर बदली केल्ली गजाल मात्र लिगोरीक सोडून हेर कोणायकी कळीत नाशिल्ली. एलिजान विसरल्याक लिगोरी तांची जाप मेळनासल्यान ती कांय सडीत उलोवंक गेली ना. गटार लिगोरीक बारीस स्वातंत्र्य मेळिल्लें. ताणेंच काम मेल्याक उठ बस करचें जाल्ल्यान ताच्या चिंतमा विरोध वचूंक कोणायच्यान पेंगटांत बोड नाशिल्लें. तोटाचो पयशा विशय जाल्यारय तसोच. लिगोरीस सर वेव्हार करतलो आसता मनशा स्वरुपाच्या ताका मातशी आसा लागिल्ल्यांत कितेंच नांवाल नाशिल्लें. गोरो साहेब लिगोरी वयल्या बरवशान इल्लो चड वेळ आपल्या कुटुंबा संगी सरूंक लंडनाक पावलो. लिगोरीन ह्या अवकाशाचो बरोसो मुनाफो जोडलो. पयलें मेट जावन लिगोरीन आपलेंच बँक अकावंट उक्तें केलें आनी सवकास थोडेच पयशे आपल्या अकावंटांत जमोवंक सुरू केलें. लिगोरीन मंगळुरांतल्या एक बरीच फामाद वकिलाची मिलाखत केली आनी ताका बरेच पयशे बसयले. तशेंच ही खबर कोणाय हेरांक कळीत जायत जाल्यार वकील ह्या संवसारांत जल्मोंकच नाशिल्लो म्हणल्यार परी करीन म्हणून अखंड धमकी दिली. पयशांची रास पडून वकील साहेब बारीस कुशमुख जालो. नोटांचो फेरगो पडून तो पॅन्टा भितरच संपूर्ण गळ्ळो. एक दीस गोरो साहेब जॉन्स अचानक गटार येवन पावलो. लिगोरीन गजाल कितें विचारतना ताणें सांगलें की आपूण हो जागो विकता आनी पाटी वचून लंडनांतच मरा पर्यंत रावता म्हणून लिगोरीक ताणें सांगलें. आपणे सर दस्तावेजां तयार करून हाडल्यात. फकत गिरायक मेळ्ळ्याक्षण सर विलावरी करया अशें तो लिगोरी लागीं म्हणालो. लिगोरीक हें आयकतच तकलेर फार आयदडयल्ले परी बगलें. आपले सर सोपान दिक्क पाल जाता कशें ताका जालें. तो चिंतूंकच पडलो. आरे लिगोरी, तुका कितें एकच फावटी थंड पडलोय? जॉन्सन विचारतना ना हांव कांय चिंतिना. कितेंगी एकच फावटी आघात भोगलो म्हणालो तो. तशें तुवें कांय बेजार करची नाका लिगोरी. हांव तुका 1 लाख रुपये दिता तुवें म्हाका दिल्ल्या सेवेक. त्या पयशांनी तुवें तुजी आनी बायल्या भुरग्यांची बरी करून जतन घेवयेत. हो, देव बरें करून धनिया. लिगोरीची जाप तुर्तान आयली. कितेंच चिंती नासता. त्या विशयांत कितेंच भिरांत करची नाका. मंगळुरांत सबार नळे सावकार आसात आनी हांव फाल्यांच वचून तुका एक घट्ट गिरायकी हाडटा म्हणलें लिगोरीन. जॉन्साच्या तोंडार बारीस कुशेच्यो हांसो उदेलो. लिगोरीची तुर्त जवाब आयकून तोय चिंती लागलो आपणायतल्याक. सर तुर्तान जायत जाल्यार आपणांकी बेगीनच लंडनाक वचयत म्हूण. ते दोगी त्या दिसा रातच्या शिकारेक वचून एक चितळ धरून आयले. आळांनी त्या चितलाची कात व्हरतस ताच्या बटलेरान मासाचे वांटे केले आनी थोडे बाजूंक थोडे कडी करूंक अशे विवेंगड दवरले. लिगोर आनी जॉन्स सालांत बसून विस्कीची बोतल उक्ती करून इल्लेलेंच घोटूंक लागले. लिगोरीन तुर्तान भायर वचून राती इल्ली माजा साकोंक एक सोबीत तरण्या चलयेची बंदोबस्त केली. हे सर गटार सदांचे. हातांत पयशे आसात तशे बायल भुरगीं गटा भायर आसत आसता तांची गटा वयली मजा ते मात्र जाणा आसले. गांवाक येवन इगर्जेन दाखोवचे तांचे सांतीपण पळयतना देवाक पर्यंत हें तसलें बिक्कडपण आदरतात म्हणून कसलोच दुबाव पर्यंत येनासलो. गटा वयल्या कुलींची सबार तरणी चेडवां ह्या शेट्टींच्या आडनडपणाक बली जाल्लीं. पयशे आसल्यांचेच कारबार आसता सबार बापय पोटाच्या भुके खातीर कल्तीमान घालतले. लिगोरीन जॉन्साक बरेंच पियोंक दिलें आनी अर्दी विस्की बोतल खाली जायची जाल्यार एक सोबीत सुंदर तरणी चली तांच्या सलांत उबी जाली. मॅनेजर कांतप्पा तांतू बारीच हुशार आसलो. विस्की माथ्याक सोडलेलो जॉन्स त्या चलयेक देखतच एकच फावटी पेंगटा सकयल उसांबळ जालो. ताणें तो विस्की ग्लास मेजार दवरलो आनी ते चलयेक आरावंकच गेलो.
तर निसली सोबायेची पेली आणि जॉन्स ताच्या प्रायव्हेट कुडाक एकामेकाक आराम धरनस वेतना लिगोरीच्या पॅन्टा भितर कोटारली सोरोंक सुरू जाली. तरी ताणें ताचे संयम सांबाळी जाय पडले, कित्याक ताका ताच्या मतीन तो इरादो जारी करूंक आसलो. 1 वर पाशार जायचे जाल्यार बटलरान आपली खांपीन मारली आनी सर्वांक जेवणाक आपयलें. लिगोरी जॉन्साच्या कुडात येवशी ताका आपोवंक म्हूण वेताना थंयसर भितर जावच्यो त्यो कुचल्यांचो हांसो पळोवन ताका कितें करचें म्हणूनच कळीत जालें ना. तरी आपले मिसांव जारी करच्या इराद्यान ताणें तांचें सैरान सांबाळलें आनी हळू दार बडोवन जेवण तयार आसा म्हूण बरीच आपुरबायेन सांगलें. 10 मिनटां जातच जॉन्स आनी ती सली सांगातच कुचिल्यांचे उलोवणे घेवन जेवणा कुडाक आयले. सुटा बुटार खुडा भितर गेल्लो जॉन्स आतां वानो आनी देवस्तर न्हेसलेलो आसलो. सली आत्ता येता म्हणून काकसा कुशीन धांवली. हो जावयेच सायबा ही सली, बारीच सांबाळ. इंग्लीश येना जाल्यार हात भास बरी समजता. जॉन्सान उद्गार काडलो सल्या विशीं प्रस्ताप काडून. ही कांयच न्हय मिस्टर जॉन्स. फाल्यां हांव तुका एक मंगळूरची क्रिस्तांव चली हाडून येता पळय. हांवें हे जगी पळोवंक सवाल जॉन्साचें. ना तशें कांय ना. तूं पळोवंक येशी तर तूं थंयच ताच्या आंगार उडोवंक आसाय म्हणा लागलो लिगोर. ताका जॉन्सान ताच्या बराबर येवंक नाका आसलें, कित्याक ताची काणी विंगडच आसली. चितलाचें रांदप बारीच रुची कसो परमळ सगळ्या बंगल्यान बरोवन गेलो. बटलरान पयलें भजलेल्यो चितलाच्यो बरयो हाडल्यो. जॉन्स बरयो कश्यो साबण कावच्यो ते ताच्या तात्कालीक बायलेक शिकयतलो. इल्ली विस्की जॉन्सान त्या चलयेक पियोंक दिल्ली. रातीक तयार आय म्हणले परी. उपरांत आयली चितलाची कडी आनी उकड्या तांदळाची शीत. लिगोर जॉन्स आनी ती चली बरेंच रुचीकायेन जेवली. जॉन्साक वेळ विबाड करूंक नाका आसले जाल्ल्यान तो ते चलयेक घेवन शीत ताच्या न्हिदच्या कुडात येवशी समकतना एकलो एकसुरो लिगोर एलिजाक चिंतून आपल्या कुडाक गेलो. शांत थंड वातावरण सकाळी फुडें सुकणी सांजा आपली गाणां गावन हो सुर्या प्रकाश तांकां दिल्ल्याक देवाक हरसितली. लिगोरीक एकच पोटी जाग जाली. ताच्या माथ्यार साबार कामां आज करूंक आशिल्लीं. काल राती सांगलेले परी हांव तुका एक सोबीत चली हाडून येता आनी साध्य जाल्यार एक नळ्या सौकर्याकी हाडूंक पळयता तुजे तोट मोला घेवंक, अशें लिगोरीन एका कागदार बरयलें आनी जॉन्साच्या कुडांत लिपयलें ताका सकाळीं उठतच वाचूंक. लिगोर शीदा कुजनांक बसून बटलर लागची काफी पियोवन गटाचे कार घेवन मंगळुरा कशी वाट धरी लागलो. ताची पयली भेट जाली ताच्या इश्टा वकिलाची. दोगी तुर्तान कारार बसून गजाली करूंक मिलार इगरचे लागशिल्ल्यान ताज महालाक गेले. वकिलान आपल्या मोगाचे सुकुरुंडे विचारतना लिगोरीन आंबाडे ऑर्डर केले. नाश्तो करतना 11 वरां जाल्लीं तरी लिगोरीची मत ताणें चिंच्या सडीत वेगान धांवतली. आले फ्रँकी, हांव तुका 50,000 कॅश दिता. तुवें फकत आज म्हजे बराबर येवन तूं मंगळुरांतलो फामाद नळ्या सौकार म्हणून नटन मात्र केल्यार जालें. दुसरें सर कामां हांव करता म्हणालो लिगोर. त्या विशयांत तुवें कितेंच भियोवचें नाका. वकील फ्रँकी इल्लो पाद्येलो. पयले राती नवी वकाल लोज येवचे परी. खंडीत हांव तूं म्हाका कसलींच बादाक ना मू? सवाल ताचे ह्या कठोर लिगोरीक. ना सायबा, हांव तुका ह्या मिलारमाच्या नांवार सांगता की तुका कितेंच वायट घडचें ना. आज मात्र तूं म्हजे बराबर ये आनी उपरांतलें तूं सर विचार. तांबाय लागलो लिगोर आनी आपल्या हात बॅगांतली नोटां आट्टीच ताणें हेणे तेणे पळोवन मेजार दवरली. ते नोट पळयतना फ्रँकीचे चिंतीन दिस सुटले म्हणा जाय. तो एक सोबीत स्त्रियेन आपले समोर वस्त्र निकळोन रावतना जावच्या अजपा परी तो हे नोट पळोवन कालबुलूस जालो. जायत म्हणूंक पर्यंत ताका आपली जीब सुटली ना. लिगोरीन आपले हात घडयाळ पळयलें. वरां 11:30 जाल्लीं आनी अर्द्या वरान दनपार जाता. वेळ बरीच मरोग जाला फ्रँकी, चलया आमी म्हणून ताणें वेटराक बील हाडूंक सांगलें. पयशे भरतच दोगी वकिलाच्या दफ्तराक वचून एक तुर्तची भेट दिवन ताच्या पेद्या लागीं आपूण सांजेर पाटी येता. थोडो जाल्यार दफ्तराक बेगीन घरा वच आनी फाल्यां सकाळीं येवन दफ्तर उक्तें कर म्हणून ताकीद दिली.
लिगोर घरापर्यंत एक ल्हान भेट दिनसना शीद गटाची वाट धरी लागलो. वाटेर पुत्तरांत ताणें आपले कार आपल्या आदल्या इश्टागेर गेले आणि ताची गरज ताणें ताचे लागीं सांगलें. ताच्या मित्राच्या कामेल्यान माडार चडून 2 तरणे बंडे कान तासून तांकां दिजय जाल्यार लिगोरीचो मित्र एक मासाळ सुंदर चलयेक घेवन तयार आसलो. 100 रुपये दिल्यार मस्त पुरो म्हणा लागलो तो लिगोरी लागीं. लिगोरीन केन्नाय आपणाक एक सुऱ्याक बोर जाल्ले तेदला पुत्तर येवन रात पशार करचे आसले जाल्यार तांकां हें सर्व सदांचें. फ्रँकी मात्र हें सर चिंतूंक सांगनासतना पांयार पांय दामून दवरून आपणाक कितें समजना म्हळ्या परी शीद मुखार पळोवन बसलो. लिगोरीचे कार चला लागलें गटा कुशीन. वकील फ्रँकान 3-4 फावटी फाटीं पळोवन त्या स्त्रियेची सोबाय साकून आंयडे गळयले आनी आपले दोनी हात आपल्या 2 पांयां मदें दवरले. कितले म्हळ्यार देवान ताका रक्तमासाची कूड दिल्ली. माथ्यार भोवशा पोंबलीव तेल माकलेलें आसतलें चिंतलें ताणें. ताच्या केंसांचो परमळ त्या कारा भितर रिगल्या उपरांत ताचे हात आपापशीच ताच्या माथ्यार पोशेले आनी ताका नारल्या तेलाचो परमळ आयलो. पिट्टाशी वकील ताणें ताचेच तमाशे केले. आवंडी गुंडी रस्तो घुंवन भोंवन वेतना वकिलाक न्हीद पडोवन गऱ्योवंक सुरू केलें. तेणे ती चली फाटल्या बसकेर निद्रा विलीन जाली. लिगोर आपले मती मुकली कामां कशी करची म्हळ्यार चिंतपारस तल्लीन जाल्लो. एकच फावटी लिगोरीन काराचे ब्रेक घालतना दोगांयकी एकचसाणे जाग जाली. कालुबुली जावन मुखार रस्त्यार पळयतना एक व्हड जैतो मोस कारा लागींच रावन आसलेली ताणें पळयली. बरें जालें हांवें ह्या पानावती मोसीक पळयल्लें, न्हय तर आमचे कार हिका हाणून सकल्या फालकांत पडटें कोन्ना म्हणालो लिगोर. वकिलान आनंद बाप्पा काडली देवाचो उपकार आठोवन. अशें तशें म्हणटना कशें 5 वरांचेर ते गाय तोटा लागीं पावलीं. बंगल्याच्या मुखल्या जालांत लिगोरीन कार रावयले आनी फाटल्या बसकेचें दार उगडलें. सुंदर चली ललिता शेयल्यांनी भायर आयले आनी आपले एक ल्हानशें हात पोतें हाती धरून. ते गाय बंगल्याची मेटां सरतना मुखार तांकां मुखल्या सोफार जॉन्स हाती विस्की ग्लास आनी तोंडार चुरूट ओडसो दिसलो. देव बरी सांज दिव म्हणून ताणें सर्वांक स्वागत केलो. ते गाय तकली बगोवन ताका नामान म्हणा लागली पाटी जवाब दिवन. बटलरान तुरताना ते गायक हुणून काफी आनी गोळी भजे हाडून दिले. लिगोरीन फ्रँकीची वळख करून दितना तो मंगळुरांतल्या कला संप नळ्या कारखान्याचो धनी तशें हें तोट तो सारक्या मोलाक घेवंक तयार आसा म्हूण सांगलें. जॉन्साक चलयेक पळयतनाच ती आपणाक राती किलची वस्त म्हूण कळ्ळें जाल्यार तिका पळोवन आंबोर पिको हांसो दिलो. लिगोरीन ललिताक एक कूड दाखयलें आनी बैले वस्तीर कान घरचे वस्तू न्हेसोवंक सांगलें. एका हातांत अर्दो साबलेलो गोली बजो आनी दुसऱ्यांत कापी एक काप घेवन ललिता कुडाते विशीं पशार जालें. भायर तेगी मनाई तोटा वेव्हारा विशयांत उलोवच्यार मग्न जाले. फ्रँकीन आपले पयलें सवाल जावन जॉन्सा लागीं ह्या तोटाक कितले पयशे विचारताय म्हणून विचारल्याक जॉन्सान आपली दोनी हातांची 10 बोटां उबी करून 10 लाखाची निशाणी दिली आनी एकच एक देडकी उणी ना म्हणून निगंट सांगलें. फ्रँकीन लिगोरीच्या तोंडाक पळोवन कितेंय गुप्त उलोवंक आसा म्हणल्याशी आशा दाखयली. लिगोरी आनी फ्रँकी सोफ्याच्या कोनशाक वचून गुसुगुसू उलय लागले आनी फाटीं येवन परत जॉन्सा लागीं येवन बसले. इतल्या बटलरान जॉन्साच्या ग्लासांत आनी इल्ली विस्की वतून जाल्ली. विस्केचो घोट मारून कितें जायत वा ना जॉन्साचे फ्रँकीक शीद सवाल आयले. फ्रँकी जायत धन्या तुजी कुशीस म्हजी मर्जी म्हणालो. तर आतां वेळ कित्या वच लिगोर ती स्टॅम्प पत्रां बरयलेली दस्तावेजां हांगा हाड. जॉन्सन लिगोरीक सांगतना लिगोर जॉन्साच्या कुडाक वचून ती दस्तावेजां हाडून आयलो. जॉन्सन ते सगळे दस्तावेज आपल्या रॅड टायपरायटरार टायप करून तयार दवरलेले. फकत तोट घेतलेल्याचे नांव मात्र बरोवंक आसले. हे दस्तावेज पळोवन फ्रँक कितें करचें म्हणून कळीत जालें ना. ताणें जॉन्साक सांगलें, मिस्टर जॉन्स आतां आमी मातसो विराम घेवन ह्या विशीं फाल्यांच पळयल्यार कितें? तशें जाल्यार तशें तुजें नांव विलास सर लिगोरीक दी, तो दस्तावेज संपूर्ण करतलो. पूण पयशे म्हजे हाती मेळटा आसतना हे दस्तावेज मात्र तुजे हाती मेळचे ना म्हणलें जॉन्सन विस्केचो हांसो दिवन. हाती विस्की ग्लास घेवन जॉन्सन ललिता रिगलेल्या कुडाक समकलो.
ब्रह्मर फूल सोदून वेच्या परी आणि ताणें ताच्या फाटल्यान बागेल्यो बंद केले. फ्रँकी 5 भुरगीं असलेली असता जॉन्सचो मतलब समजूंक ताका कांय वेळ वचूंक ना. लिगोर ती दस्तावेजां घेवन जॉन्सच्या दफ्तराक गेलो आनी कितेंगी टायप करूंक पडलो. जॉन्सन फ्रँकीक विस्की अर्पितना फ्रँकीन आपली तकली करपोवन आपूण 8 वरां पयलें कितेंच आमाल पियेनाय म्हणून अर्गोवन सांगलें. गोरो साहेब विस्की पियोवन तमडो बिंडा परी जाल्लो कुडा भितर रिगतना. गोऱ्यांचें जेवण 7 वरां पयलींच जाल्ल्यान बटलेरान पांपलाची कडी, भाजलेली सुंगटां आनी सलाद जेवणा मेजार सजयलो आनी सर्वांक जेवणाक आपोवणी दिलें. फ्रँकीन तडवंक तांकां नासतना उदकाच्या ग्लासान विस्की वतली आनी गुटुक्क करून पियेक लागलो. ताका आतां इल्लें धैर्य आयलें. लिगोरी जॉन्साच्या कुडांत आनी जॉन्स ललिता रिगलेल्या कुडांत. हांगा कितें तरी गडबड आसा म्हूण तो जाणा जाल्ल्या फ्रँकीक ताचे उमाळे तोडवंक कस जालें नात. तेणें ताका पळयतना कोणूच दिसलें नात. बटलेरी ताचे नदरेक झलकलो ना. मायन्स गो जाल्लें जाता म्हूण ताचे इतल्याकच ताणें म्हळें. कासवा मेटा काडून तो ललिताच्या कुडांत येवशी आपली कासवा पावळां काडूंक पावलो. तो आतां मतीन फकत 18 वर्सांच्या पोकरी चेड्या परी उसांबळ जाल्लो. वळूदाराच्या 6व्या बुराकांत तिळून पळयतना फ्रँकीची अंतर्मळां ताच्या कपालाचेर नेकेत्रां दाखोवन पावली. बडकीसो जॉन्स विंगोसो पडला त्या खाटेर आनी ललिता आपली बाजू निकलोवच्यार पडला. जल्मांत देखा नसलें देखलें देवा म्हूण फ्रँकीन वांचल्यार भीक मागून कथा म्हणले परी पाटी वाट धरली आनी मेजा वयलो आपलो ग्लास घेवन आनी इल्ली विस्की वतली तशें गुटुक्कन पियेक लागलो. ललिता हाची कायम सांगाती नासतली म्हूण चिंतलें फ्रँकीन. ह्या सर्वांचो मतलब कितेंच समजनासता. गुपीत तो पाप बावडे येली म्हूण चिंती लागलो. गामेल्ल्या फ्रँकीक पळोवन बटलेरान फॅन घाले आनी गरम जाता गे म्हूण विचारलें. फ्रँकीन आपलें नाक पिळच्या तुवाळ्यान आपलें कपाल पुसलें आनी ना तशें कांय ना, गरम जायना सायबा म्हणून बटलेराक सांगलें. बटलेरान परत जेवणाची कांपीण मारली आनी जेवण तयार जालां म्हणली सत्राई परत दिली. ताणें कश्टांनी केल्लें जेवण निवोवन वेचें पळोवंक ताका नाका आसलें. 5 मिनिटांनी लिगोर जेवणा कुडाक रिगलो. जॉन्स कितें ललिताच्या कुडाक रिगलो आनी की येवंक ना गे कितें म्हूण विचारतना फ्रँकीन आयकनासल्या परी केलें. भोवशा फ्रँकीक मातसो राग आयला म्हूण चिंतून लिगोर ताचे लागीं चड उलोवंक गेलो ना. ललिता आनी जॉन्सी त्या कुडांतान भायर आयली आनी हात धुवंक उदका नळा सरशिणेन गेली. सर्वां मेजा लागीं जमतस सर्वांनी बटलेरान रांदलेलें तें अपूर्बायेचें जेवण बरेंच बकयलें. जेवणा वयली जॉन्सान सर्वांक विस्की दिली. ललिताई ल्हान बालशे आपल्या आवयचो पान्यो चिंवचे परी तो विस्की ग्लास साका लागलें चुकू करून. ह्या जॉन्सा लागीं रात पाशार करूंक ताका विस्की अती गरज आसली. जेवणा उपरांत जॉन्स काकसाक म्हणून वेतना लिगोर ललिता लागीं कितेंगी कमसार जालो. ललिता सक्कडी जायत म्हळ्या परी तकली हलोवची फ्रँकीन पळयलें. ताका मात्र हाचो मतलब बिलकूल कळोवंक ना. फ्रँकीन लिगोरीक सांगलें की आपणाक आजच पाटी गांवांक वचोंक जाय म्हूण. लिगोरीन कितेंच दाक्षिण नासता जायत म्हळें. जॉन्स न्हिदोंक वेतस आपूण तुका पाटी मंगलोराक वची विलावरी करता म्हूण बस दिली. हें आयकून फ्रँकीक मातशी सुटका मेळ्ळी आनी ताची गुडगुडी रभासान कांपून आशिल्ली थोडी थंड पडली. लिगोरीन थोडी फोना करून फ्रँकीक पाटी गांवाक पावोवचे विलावरी केली. ताचो एकलो मित्र त्या राती पाटी गांवाक भेट दिवच्यार आसलो. फ्रँकी गांवच्या वाटेक लागलो. ललितान जॉन्साक मांकोड करून त्या दस्तावेजेचेर जॉन्साची दस्खत घेवन जाल्ली. जॉन्स न्हिदोंक वच्या पयलेंच लिगोरीन ललिताक पयशांचे रुपये दिले आनी सकाळ जाताच बस घेवन पाटी पुत्राक वचोंक सांगलें. गटार आसलेल्या सबार क्रिस्तांवांनी गोऱ्यांची आस्त भितर गेल्ले परी लिगोरीनी जॉन्साचे कापये तोट आपलें केलें. ललिता सकाळीं उठून पाटी आपल्या घरा गेलें. बटलेर सकाळीं उठून जॉन्साक काफी फळार हाडटना लिगोरीन तो आपणाक दी. गोरो साहेब फांत्यार उठून तुर्तान पाटी इंग्लंडाक गेला म्हूण सांगलें. कालुबुलू जाल्लो बटलेराक लिगोरीन उलयलें लातें बिलकूल समजलें ना. बटलेराक 1000 रुपये दिवन लिगोरीन आनी मुखार तुजी सेवा हांगा नाका म्हूण सांगलें. आदल्या दिसा जॉन्सन घरा फाटल्यान एक व्हड फोंड काडूंक सांगलेलो. पालपोणसो एक रूख लावंक. बटलेराक ते मातयेन दंपलेलो पळोवन बरीच अजाप जालें.
तरी तो आपणाक मेळिल्ल्या 1000 रुपया चिंतूनच शीत ताच्या घरा मुडिगिरीची वाट धरी लागलो. सद्यांचे परी गटाची कामाची आळा येवन आपापले काम करच्यांत मग्न जाल्ली. लिगोर आपले कार घेवन तिनतोटाची दस्तावेजां आपणाच्या नांवार केल्लीं ती रिजिस्टर करूंक ताशीलदाराच्या दफ्तरात अशीन पावलो.